सगळे पार्टी एकठांय जावन म्हणजे BJP भायर दवरून हो जो दुसरे पार्टी जो इंटरेस्टेड नाही त्यो पार्टी तांकां भायर दवरून एकवटान आमी दुसरे आहाय ते एकवटान तर येयले जाल्यार गोंय सांबाळपाक पावतले. परत गोंय तेंच्याच हातीन वयतले ही गरज आहा सारकी. आनी जेन्ना आमी गरज म्हणटा तेन्ना उलयता तेन्ना दुसरे पार्टीक अशें दिसता की आमकां एलायन्साची गरज. आमकां एलायन्साची गरज न्हू. आमी जो पब्लीक जो कितें उलयता आनी लोकांची भावना कितें आहा ती उलयता आमी. आनी जरी तर हें तर आमी मतीन दवरना आसतना जरी तर एकठांय रावन आसतना सेपरेट गेले जाल्यार गोंयचें बरें जावचें ना. ज्या दादागिरीचें आयज राज चलयता तांकां घरा धाडपाची गरज. त्या हुंदराच्या रागान घराक उजो लावचो न्हू. कित्याक आहा कोणाचोय तर राग काडटलो कोणाकूय तर त्रास करतलो ते त्रास ब्रास वो राग बाग सायडीन दवरपा जाय आनी एकठांय येवपाची गरज. काँग्रेस मुडान आहा पळय आहा मरे मूड आहा मरे. काँग्रेस पक्ष आहा तो काँग्रेस पक्ष म्हणल्यार असेंब्लीन आमी पळयताले काँग्रेस पक्षान जो कोण उलयता तो काँग्रेस पक्ष, जो कोण मोनो आहा तो काँग्रेस पक्ष न्ही. उलयता तो पळय हांगा आहा ताजो मूड बरो आहा, ताजो मूड वाट सगळे समविचारी लोक एक जावचे हे आमी म्हणटात. भीक मागपा खातीर न्ही. आमी निवडून येवंक शकता एलायन्स जायना जाल्यार, पूण आमी फकत इतल्याच खातीर अशें म्हणटात की गोंयांत सगळ्या लोकांक आज जे कल्चरान जो लोक आहा ते पसून म्हणटात की गोंयच्या लोकांचो उमाळो असो आहा, मनाचो उमाळो की मन की बात अशी आहा की सगळ्यांनी एक जावचें. आज आमचो सरकार हांगा उलयता कॅशलेस गोवा करतले म्हणून. म्हाका खात्री आहा की आमी सगळे एक जाले जाल्यार BJP विल बी लेफ्ट वोटलेस in 2017. But for that we have to have a wisdom should prevail, and I hope that better sense will prevail because the new year is yet to come.